प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज मंगळार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा माथवाची 5वी चीट 43 ते 48 पर्यंत. आनी बाबणीनो ह्या शिवर्तमानान माथवाचे 5वी चिटीन आमी पळयता की जेजू बरी शिकवण दिता दोंगरार सगल्या लोकांक. आनी आयच्या शिवर्तमानान तो लोकांक सांगता की पोन्न्या कोरोरान अशें बरयल्लें की आमी आमच्या शेजाराचो मोग करूंक जाय आनी दुस्मानांक आमी नाकारूंक जाय. पूण आतां जेजू कितें म्हणटा, जें बरयलां त्या प्रमाणे तुमी आतां चलो नाकात. जो कायदो बरयला ताचे प्रमाणे तुमी चलो नाकात. हांव कितें सांगता ताचे प्रमाणे चलात. आनी तो कितें म्हणटा, आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय आनी जो लोक आमकां त्रास दिता, जो लोक आमकां नाकारता तांचे पासत आमी मागणें करूंक जाय. आनी कित्याक ताचे पासत तो आमकां जबाब दिता, कित्याक म्हणून. कित्याक जेन्ना आमी अशें कोत्ता खरेंच आमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जाता. भाव भयणीनो, आमी जुवाचे पयली चिटीन 12वी ओळीन आयकता की जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्नाच की आमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जाता. आनी आयज जेन्ना जेजू म्हणटा आमकां आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय आनी जो लोक आमकां त्रास दिता, आमकां खूब नाकारता, तांचे पासत आमी मागणें करूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी खरेंच सर्गींच्या बापाची भुरगीं जाता. भाव भयणीनो, ह्या संवसारान जेन्ना आमी जियेता खूब लोक आमचे विरोध येता. आमच्या घरानूय आमचे पाय माय, आमची भुरगीं, आमची बायल, आमचो घोव कितले त्रास आसता आमच्या काजारा जिवितान, आमच्या फामिलीन. आनी ह्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना कोण तुका त्रास दिता तांचे पासत तांचो मोग करूंक जाय आमी आनी तांचे पासत आमी मागणें करूंक जाय. भाव भयणीनो, आमकां प्रॅक्टीस देवा भाशेन मोग करपाक खी मेवता चड करून आमकां घराच मेवता. कित्याक घरांत आमी आमच्या फामिली बरोबर रावता. केन्नाय माय आपली काम करीत हा, भुरगीं कसलोच तांकां रेस्पेद दिना, कसलेंच बरेंपण करना, पूण तरी माय आपली कितें करता, मोगान चलता. ती आपली सदांच जे देवान मोग घाला तिचे भितर त्या मोगा प्रमाणे ती चलता आनी आपली फामिलीक, आपल्या घोवाक, आपल्या भुरग्यांक वावुरता आनी खरेंच मोगान ती भुरग्यांक आनी आपल्या घोवाक ती ताचो देखभाल करता. आनी माय सदांच आपल्या भुरग्यांक मोगान वाडयता. आनी आयज खेरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांनी रावता, जेन्ना आमी आमची इगोर्ज मातयेन रावता, आमी मागणें करता आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजाऱ्यांनी, लोक कितें पळयता आमचे भितर, खरेंच की आमी मोगान चलता म्हणून, खरेंच आमी क्रिस्तांव म्हणून. आमी क्रिस्तांव कित्याक आहात, मिसाक वेता म्हणून, इगोर्जेक वेता म्हणून, आमचें नांव क्रिस्तांव, आमी बातीस घातलां म्हणून. आयज खेरीत भाशेन जेन्ना जेजू म्हणटा आमी भुरगीं जावंक जाय देवाची, सर्गींच्या बापाची, आमी खरेंच एके भाशेन सगल्यांचो मोग करूंक जाय, चड करून आमच्या दुस्मानाचो. आनी जेन्ना आमी दुस्मानाचो मोग करता ताचे पासून आमी मागणें करता, जो लोक आमकां त्रास दिता, खेरीत भाशेन आमी देवाची भुरगीं जाता. कित्याक आमी जे त्रास आमकां कोण दिता ताचेर आमची चोत्राय आसना. आमी फकत जो मोग आमकां भितर जेजून दिला, देवान आमचे भितर तो मोग पवित्र आत्म्या उदेशी घाला, तोच मोग, त्याच मोगा वरवीं आमी दुसऱ्यांक मोगान आमी मोग करूंक पावता. आनी खरेंच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता आमी दुसऱ्यांचो मोग करिना कित्याक तो लोक आमचो मोग करता म्हणून. संवसाराचो लोक दुसरो आपल्याचो मोग करतात कित्याक तूं म्हाका मोग करशी, हांव तुजो मोग करता. तशेंच जाता, तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता.
पूण जेन्ना लोक आमकां वायट कोत्ता आनी तरी आमी तांचें बरें कोत्ता, आमी तांच्या मोगान चलता, तांचे पासून मागणें कोत्ता, तेन्नाच की आमी खरेंच एके भाशेन देवाचीं भुरगीं जाता. आनी आयज एके खरीत भाशेन आमी ह्या शेवटतोमानाचेर नियाळ करुया आनी आमचें दिसपट्टो दिसपट्टो जिवीत आमचें देवाच्या मोगान, आमच्या पेल्या सोरवे त्या मोगान आमी चलुया. आमी आयज ह्या शेवटतोमानाचेर नियाळ कोत्ताना आमी आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या जिवितांत जो लोक आमकां वायट करूंक पावला, जो आमचो मोग करिना, आमकां खूब त्रास दिता, तांचे पासत आमी मागणें करुया आनी आमी तांकां ह्यो जेजूचो मोग, देवाचो मोग आमी तांकां दिवया आनी खरेंच आमी त्या वरवीं देवाचीं भुरगीं जावंक पावता. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आयज एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.